दिव्यवाणी 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 Argan tuka sumian Jesu, hoglap tuka sumian Jesu. Jesu Krista te moga chobao budino तुमका सर्वांका सिराकाच्या बुकांतल्या पयणाक स्वागत सुस्वागत. आज आमी नियाळूंक येता आवाजवर 20 एक गडीभर आमी मागया. सर्वेस्वर बाबा गणित का कुळदारा तुका अर्गा होगळापानी वाकाणी दिता, तुज्या नावाक हांव महिमा दिता. हरशे दिसा सिराकाच्या बुका भितर आमी पयण करचे या वक्ता तुजो पवित्रत्म्यान आमकां थुंबर, तुजो पवित्रत्मो हें उतर समजा सारकें आमकां आमची काळजां मनां उगाडून दी आनी आमकां प्रेरण दिवन दी. आमचे अस्कत काय बोगसून तुज्या सक्तेन आमकां बरोवन तुज्या वाटेन समकोंक जाय जाली कृपा बोळ घटाय तूं आमकां दी. हें मागणें आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. घेवया आमी सिराकाचो ग्रंथ आवाजवर 20 हांगा ओळू 1 तावन सुमार 31 पर्यंत 31 सिराक 21 to 31 ओळ आसात. हांगा पयलीं आमी पळयता 1 तावन 8 पर्यंत मौन आनी उलोवपा विशांत, तशेंच 9 तावन 17 पर्यंत विरोधाभास, तशेंच 18 तावन असमंजस उलोवणें आमी पळयता 23 पर्यंत. ताजे उपरांत 40 विशांत हांगा आमकां 3 उतरां आयकोंक मेळटात. जाणवाई निमाणी 27 तावन 31 पर्यंत. थोड्या फावटी सूख दाखोवन दिवंक वेळ योग्य आसना आनी जो मनीस हो गौरवता तो शाणो. रागार जावचे प्रास सूख दाखोवन दिवची बरी. आपली सूख वळखून घेता तो मनीस शिक्षा पयस करता. जो मनीस बळान न्याय स्थापीत करता तो अवकार सलयेचेर अत्याचार करतल्या हिजड्या बरी. जो मनीस बळान न्याय स्थापीत करता तो अवकार चलयेचेर अत्याचार करतल्या हिजड्या सारको. एक मनीस हो गौरवता आनी तो बुदवोन म्हूण लेखतात, आनी एक मनीस जायते उलयता आनी ताचो द्वेश करतात. एक मनीस आपणाक जाप कळीत ना देखून हो गौरवता, आनी एक मनीस आपणे केदाडा उलोवंक जाय म्हूण कळीत आसून हो गौरवता. बुदवोन मनीस योग्य घडी येसर हो गौरवता, पूण बडाय दाखयतलो मूर्ख योग्य घडयेची पर्वा करिना. जो मनीस बोसड उलयता ताचो लोकांक कांटोळो येता. जो आपणाक अधिकार आसा म्हणून नटन करता ताचो द्वेश करतात. थोड्या फावटी विज्ञानी मनशाक फायदो मेळटा आनी अवचित मेळिल्लो लाभ लुकसाण जावंक पावता. थोड्यो काणिको तुका कांयच फायद्याक पडनात आनी थोड्या काणिकांक दोड्यान फारीक करचें पडटा. थोड्या फावटी माना खातीर अकमान मेळटा आनी थोड्या फावटी किरकोळ परिस्थितीन आसलेलो मनीस आपली तकली उंच उबारूंक शकता. थोडे मनीस इल्लें दिवन जायते विकतें घेतात, पूण तांणी ताचें मोल सातवाट्यांनी चड फारीक करचें पडटा. बुदवोन मनीस थोड्या सुत्रांनी लोकां मोगाळ जाता, पूण मूर्ख करता त्यो अपुरबायो निरर्थक. मूर्खाची काणीक तुका कांयच फायद्याक पडना, कित्याक ताचे दोळे 7 वांट्यांनी चड पाटी घेवंक आशेतात. तो इल्लें दिता आनी जायते हिणशिता. शहराच्या घोशणकारा भाशेन आपलें तोंड तो उक्तें करता. तो आज दिता आनी फाल्यां पाटी विसारता. असल्या मनशाचो द्वेश करूंक फावो. मूर्ख म्हणटा म्हाका इश्ट नात, म्हज्या बऱ्या करण्या खातीर कोणूच म्हजो उपकार आठयना. म्हजो उंडो कातेल्या मनशाची जीब कोटी. कितलीं जाणां कितले फावटी ताच्यो केबडयो करतात. जिबेच्या निसरापा प्रास धरणी वयल्या निसरा बरें. नश्ट्याचो नास येसपरी अवचित जाता. असभ्य मनीस अयोग्य वेळार सांगलेल्या काणया सारको.
असली काणी नेणाऱ्यांच्या तोंडात निरंतर घोळता. मूर्खाच्या तोंडांतली म्हणणी कोणूच मानून घेना, कित्याक योग्य वेळार ती तो सांगिना. कोण एक मनीस दुबळीकाये वरवीं पातक करिना जावयेत, देखून तो विषय घेतना ताचें अंतस्करण ताका कांतायता, अंतस्करण ताका कांतायना. कोण एक मनीस फडकिरे लजेक लागून आपलो जीव होगडायता, एका पिशा मुखार तो आपलो जीव होगडायता. कोण एक मनीस फडकिरे लजेक लागून आपल्या इश्टाक भास दिता आनी कारण नासता दुस्मानकाय करून घेता. फोटो मनशाचेर एक बुरशें खत. नेणाऱ्यांच्या तोंडान ती निरंतर घोळता. सवयेर पडलेल्या फटकिऱ्या प्रास एक सोर बरो, पूण दोगी नासाच्या वाटेन वेतात. फट मारपाची संवय कांट्याळ्याची. फटकिऱ्याची लज सदांकाल ताचे सवें उरता. बुदवोत आपल्या उतरा वरवीं प्रगती जोडता. शाणो व्हड मनशांक मान वता. जो भूंय वसयता ताका भरपूर पीक मेळटा. जो व्हड मनशांक मान वता तो आपल्या गुन्यांवांचें बोगसाणें जोडता. दाना आनी काणिको बुदवंतांचे दोळे कुड्डे करतात. ताणें सूख दाखोवन दिनशें ताचें तोंड बंद करतात. गुप्त जाणवाय आनी सुप्त दिर्वें हांचे वरवीं कितें फायदो? आपली जाणवाय गुप्त दवरतल्या मनशा प्रास, आपले मूर्खपण गुप्त दवरतलो मनीस बरो. तुमच्या भावा भयणीनो, सिराकाची शिकवणूक एक जिनियेची शिकवण म्हणयत. येदोळ पर्यंत आमी 20 आवाज स्वर हर एका अर्ध्या घंट्याचे एक आवाज स्वर आमी एका हप्त्यान नियाळते आयल्या. आयच्या सबार लिसांव आमकां शिकोवंक मेळटा आमचें जिवीत कशें आमी मांडून हाडयेत. पळय, आमी एक घर बांदता, घर मांडून हाडटा, जागो घेता, जागो तो मांडून हाडूंक आमकां कळयत आसा. पूण आमकां आमचें जिवीत मांडून हाडूंक, बांदून हाडूंक कळीत आसा न्ही. थंय आमकां पवित्र आत्म्याची सकत जर आसा, खंडीत दिसात आसा बांदून हाडूंक. पयले हांगा आमी मौन आनी उलोवपा विशयांत आयकता, सुमार वड 8 पर्यंत. थोड्या फावटी सूख दाखोवन दिवंक वेळ योग्य आसना आनी जो मनीस वो गरवता तो शाणो. पळय, थोड्या फावटी सूख थोड्यांक केदाळे सुखीत उलोवच्यो, थोड्या फावटी सूख दाखोवन दिवंक वेळ योग्य आसना, तो वेळ योग्य आसना. त्या खातीर तुमी कितें करी जाय, मौन रावच जाय. मौन पूण गरजेचें. त्या आईन काळार तुका सांगूंक तुका प्रेरण जातलें. रागार जावचे प्रास सूख दाखोवन दिवची बरी. एका व्यक्तीच्या रागार ताणें करचें जायना, रागार जावचें की सूख दाखोवन दिवची बरी. आपली सूख वळखून घेता तो मनीस शिक्षा पयस करता. चडावो तूं आमकां कोणीय आमच्यो सुखी दाखोवन दितना स्विकार करूंक तितलें सुलभ ना. ल्हान भुरगीं सुद्दां म्हणटात तुमी वडान चिंता, कुटुंबान चिंता. जर तर एक गोव बायलेची सुखी दाखोवन दित, या बायल गोवाची सुखी दाखोवन दित, एक याजाक फिरगजगारांची या फिरगजगार याजाकाची सुखी दाखोवन दित. कितलींशीं जाणां पळय हांगाच कळटा आमचें नडतें कसलें गे म्हणून, आमचें जिवीत कसलें गे म्हणून. कित्याक आमचे थंय ल्हानविकाय आसा जाल्यार, या कालतेपण आसा जाल्यार, या इगो स्वार्थ ना जाल्यार आमी स्विकार करता. ऑटोमॅटीक आमचे थंय स्वार्थ आमकां डॉमिनेट करता, आमचेर दौलत दाखयता. त्या खातीर रागार जावचे प्रास सूख दाखोवन दिवची बरी. आपली सूख वळखून घेता तो मनीस शिक्षा पयस करता. सूख वळखून घेता तो मनीस कितें करता, शिक्षा पयस करता. जो मनीस बोळान न्याय स्थापीत करता, पळय बोळान न्याय स्थापीत करता, बोळान लोकांचेर घालता. आज पळय बोळान कितें सकल करते आसात, तो अवकार चलयेचेर अत्याचार करतल्या हिजड्या सारको कसलो एक स्ट्रॉंग बळवंत एक उतर यूज करता. पळय बोळान न्याय स्थापीत करता म्हळ्यार, बोळान न्याय स्थापीत करचे म्हळ्यार आपणा कितें डिक्टेटर्स तुमी पळयल्यात. उदाहरणाक नॉर्थ कोरियाचो डिक्टेटर आसा, आमच्या गांवांत आसा, तुमकां कळीत आसा. बोळान न्याय स्थापीत करता.
तो अवकारसलीचेर अत्याचार करतल्या हिजड्या सारको. पण अवकारसली बाप तिचे जिवीत जी येते आसा इजडो म्हणजे हांगा कितें सांगता तो बोळान न्याय स्थापीत करचो मनीस इजड्या सारको. ताका तें बरेंपण करूंक ताका कळीत ना आनी त्या खातीर ताजें एक चितपस व्यर्थ जाता. एक मनीस वगो रावता आनी तो बुदवोद म्हूण लेखतात आनी एक मनीस जायते उलयता ताचो द्वेश करता. त्या खातीर मौन कितलें आमी वयसिता पळय तितलें भारी बरें. थोडी रात न्ही दीस न्ही बेजाकरा सुकण्या बरें उलयते आसतात. त्या खातीर कितें सांगता पळया एक मनीस वगो रावता गरज पळय पडच्या वेळार आमी उलयचय आनी तो बुदवोद म्हूण लेखतात आनी एक मनीस जायते उलयता आनी ताचो द्वेश करतात. एक मनीस आपणाक जाप कळीत ना देखून उगो रावता आनी एक मनीस आपणें केदाळा उलोवंक जाय म्हणून कळीत आसून उगो रावता. दोन नमुन्याचे आसा. एकल्याक जाप कळीत आसून उगो रावता आनी एक मनीस आपणें केदाळा उलोवंक जाय तें तक्क कळार. त्या खातीर आमच्या मौन केदाळा उलोवंक केदाळा तें सारकें कळीत आसा जाय. बुदवोद मनीस योग्य घडयेसर उगो रावता. योग्य घडयेतर उगो रावता. पूण बडाई दाखयतलो मूर्ख योग्य घडयेची पर्वा करिना. थोडे बडाई दाखोवचे आसात. हांवें तशें केलें हांवें अशें केलें हांव तसो हांव असो. बडाई दाखयतलो मूर्ख योग्य घडयेची पर्वा करिना. जो मनीस बोसड उलयता ताचो लोकांक कांटोळो येता. मस्त उलोवचें असो कांटोळो येता. जो आपणाक अधिकार आसा म्हणून नटन करता ताचो द्वेश करतात. सबार जाण कितें करतात अधिकार आसा म्हणून नटन करतात. ताका अधिकार आसा त्या खातीर सगळ्यांनी म्हज्या हाताक आले हांवें सांगलें बरें एकच पयलें बरो आसता तुमचो फ्रेंडच कितें अधिकार मेळटलो तो गुवलो. त्या खातीर जो मनीस बोसड उलयता ताचो लोकांक कांटोळो येता. जो आपणाक अधिकार आसा म्हणून नटन करता ताचो द्वेश करतात. वड 9:17 हांगा एक विरोधाभास म्हळ्यार कितें पळोवया. थोड्या फावटी विज्ञानी मनशाक फायदो मेळटा आनी अवचित मेळिल्लो लाभ लुकसाण जावंक पावता. विज्ञानी मनशाक फायदो मेळटा. आतां उदाहरण सांगचें जाल्यार हे कडेन अवघड जालें. अवघड जावन लोक सकट थंय आयलो पळयलें तें अवघड जाता. त्या अवघडांत तांचे कडेन कितें वस्तू आसात ताच्या बागाराची मुदी घे बागाराची चेन घे ताचे पयशे घे वालेट घे थोडी सकट म्हूण न्ही थोडी आसतातच काण घेवन दवरतात. कितें जाता विज्ञानी मनशाक फायदो मेळटा. एक्सिडेंट विघ्न ताका फायदो मेळ्ळो आनी अवचित मेळिल्लो लाभ लुकसाण जावंक पावता. आनी एक भुंयकांपणी जाली म्हूण चिंता. जावं आदल्या फावटी कोडयाळांत तें विमान पडल्या वेळार लोक ते वचून सोदतालो खंय आनी कोणाचें भांगर गिंगार कितें मेळ्ळ्यार म्हणून. अर्थ कितें हांगा विज्ञानी मनशाक फायदो मेळटा आनी अवचित मेळिल्लो लाभ लुकसाण जावंक पावता. हें प्रॉब्लेम टेररिजमाचे प्रॉब्लेम विज्ञानी फायदो जोडटात. तुमकां कळीत आसा आयसीस आनी कितें सकट आसा संवसारांत पूण लुकसाण जावंक पावता. थोड्या काणयो तुका कांयच फायद्याक पडनात आनी थोड्या काणिकांक दोड्यान फारीक करचें पडटा. सिंपल एग्जांपल दिवचें. थोड्या काणयो तुका कितेंच फायद्याक पडना. एका व्यक्तीक हांवें खंय एका विडियोर पळयल्लें एकल्या व्यक्तीक सन्मान करतात. ताका सकड एक मैसूर पेटात व्हरतात एक शॉल घालतात. जावं पुरो तो 10 कडेन गेलो 20 कडेन गेलो ताका सन्मान केलो तसो पूण ते खंयच्याय फायद्याक ताका पडटा गे. घरा हाडल्या उपरांत कितें गरजेचें ताणें काबाडान दवरचें जागो वेस्ट सकड वेस्ट ताका थंय गौरव मेळ्ळो सोबा. थोड्यो काणयो म्हळ्यार हांवें उदाहरण दिवचें तुका काणयो फायद्याक पडनात आनी थोड्या काणिकांक दोड्यान फारीक करचें पडटा. आतां एग्जांपल म्हाका एक डॉक्टरेट जायचें जाल्यार पयशे बांदल्यार म्हाका डॉक्टरेट दितात. पयशे दिल्यार सकट मेळटा पयशे फारीक करचे पडटा. थोड्या फावटी माना खातीर अकमान मेळटा म्हळ्यार माना खातीर अकमान मेळटा आनी थोड्या फावटी किरकोळ परिस्थितींत आसतलो मनीस आपली तकली उंच उबारूंक शकता. म्हळ्यार तुका मान मेळचें जाल्यार अकमान तुवें सोंसी जायी थंय जावन देव तुका वयर हाडटा. तशेंच किरकोळ परिस्थितींत आसतलो मनीस तकली उंच उबारूंक शकता. थोडे मनीस इल्लें दिवन जायते विकतें घेतात. इल्लें दितात जायते विकतें घेतात
पूण तांणी ताचें मोल 7 वांट्यांनी चड फारीक करचें पडटा. बुदवल मनीस थोड्याच सुत्रांनी लोकां मोगाळ जाता, पूण मूर्ख करता त्यो अपुर्बयो निरर्थक. बुदवल कोण मूर्ख कोण म्हणून ह्या समाजीत कुटुंबांत आमकां लेखूंक जाता कोण म्हणून. मुर्खाची काणीक तुका कांयच फायद्याक पडना, मुर्खान दिवची काणीक कांयच फायद्याक पडना. कित्याक ताचे दोळे 7 वांट्यांनी चड पाटी घेवंक आशेतात. हांवें दिल्यार म्हाका कितें मेळटलें गी म्हणून पाटी घेवंक आशेतात. तो इल्लें दिता आनी जायते हिणसिता. शाराच्या गोशाणकारा भाशेन आपलें तोंड तो उक्तें करता. तो इल्लें दिता आनी जायते हिणसिता. शहराच्या गोशणकारा भाशेन आपलें तोंड तो उक्तें करता. तो आज दिता आनी फाल्यां पाटी विसारता. कोण मूर्ख कितें करता? आज दिता, फाल्यां पाटी विसारता. असल्या मनशाचो द्वेश करूंक फावो. मूर्ख म्हणटा म्हाका इश्ट नात, म्हज्या बऱ्या करण्या खातीर कोणूच म्हजो उपकार आटायना. म्हजो उंडो कातल्या मनशाची जीब खोटी. कितलीं जाणां कितल्या फावटी ताच्यो केबडयो करतात. तर आज मूर्ख जावन जिवचें. पयलीं आमी आयकलें मौन आनी उलोवपा विशय. हांगा मूर्ख आनी बरें जावन जिवचें. मुखार आमी पळयल्यार असमंजस उलोवणें. थोडे असमंजस उलोवणें, गरज नातलें उलोवणें, ताचे विशयां ती सिराक आमकां उजवाड दिता. जिबेच्या निसरापा प्रास धरणी वयले निसराप बरें. जिबेचे निसरापा प्रास धरणी वयले कसपुटी, पूण जिबेचे निसराप बरें डेंजर. नसत्याचो नास हेच बरी औचित जाता. त्या खातीर मनशाची जीब मनशान बारी जोके करी जाय. मुर्खाची जीब ताका मुर्खपणांत लोडटा. जाण्याची जीब ताका जाणटेकाय शिकयता. जिबेच्या निसरापा प्रास धरणी वयले निसराप बरें. नसत्याचो नास हेच बरी औचित जाता. असभ्य मनीस अयोग्य वेळार सांगलेल्या काणये पळया, काणी गरज ना त्या वेळार अयोग्य वेळार सांगलेल्या काणये सारको असभ्य मनीस. असली काणी नेणाऱ्यांच्या तोंडांत निरंतर घोळटा. मूर्खाच्या तोंडांतली म्हणी कोणूच मानून घेना, कित्याक योग्य वेळार ती तो सांगिना. म्हणे म्हळ्यार प्रॉप्स तो सांगना, तो गरज पडटना सांगना. त्या खातीर मूर्खाच्या तोंडांतली म्हणणी कोणूच मानून घेना, कित्याक योग्य वेळार ती तो सांगिना. कोण एक मनीस दुबळी काये वरवीं पातक करिना जावयेत, देखून तो विशव घेतना ताचे अंतस्कर ताका कांतायता. पण दुबळी काये वरवीं पातक करिना जावयेत, पूण तो विशव घेतना अंतस्कर ताका कांतायता. कोण मनीस फटकिरे लजेक लागून आपलो जीव वगडायता, एका पिशा मुखार तो आपलो जीव वगडायता. त्या खातीर फटकिरे लजेक लागून कितलींशीं जाणां जीव वगडायता तें सारकें न्हय. एका पिशा मुखार तो आपलो जीव वगडायता. पूण आमकां कळीत आसा, थोड्या दिसां आदीं आमकां कर्नाटकाचो एकलो फिल्म नट सरलो, हार्ट एटॅक जावन सरलो. सरूंक नजो आसलें सगळ्यांक आश ताचें बरेंपण, ताणें ताचें नाटन मागीर ताची समाजी सेवा, ताचो मोग. तें म्हणून कितें केली थोड्यांनी वचून एकलो तळ्यांत उडलो खंय, एकल्यान जीव घात केलो खंय, आनी एकलो बायक उडलो खंय. म्हळ्यार ताच्या उपरांत जे भावान सांगल्यार अशें करूंक वचनाका, तुमी तुमच्या कुटुंबाक नश्ट करतात. म्हळ्यार कोण एक मनीस फटकिरे लजेक लागून आपलो जीव वगडायता. एका पिशा मुखार तो आपलो जीव वगडायता. कोण एक मनीस फटकिरे लजेक लागून आपल्या इश्टाक भास दिता आनी कारण नासतना दुस्मानकाय करून घेता. फोटो लायस ताचे विशयां कितें म्हणटा पळय. फोटो मनशाचेर एक बुरशें खत फोटो. नेणाऱ्यांच्या तोंडान ती निरंतर घोळटा. जाणाऱ्याच्या न्हय, नेणाऱ्याच्या तोंडान ती निरंतर घोळटा. सवयेर पडलेल्या फटकिऱ्या प्रास एक सोरू बरो. सवयेर पडलेल्या फटकिऱ्या प्रास एक सोरू बरो. मुखार कितें म्हणटा पळया, पूण दोगूय नासाच्या वाटेन वेतात. पळया, सोरू आनी फटकिरो. थोड्यांक फटी म्हळ्यार सवयेर पडल्या, तोंड काडल्यार फटी. आमकां कळटा फटी मारता सायबा. पण लोक फटी मारच्या मनशांक सरपात येना.
आनी चड वो गॅस साहेबाच्या तोंडां उलोवणें म्हणल्यार बोसत उलोवणें बेश्टे व्हडलें व्हडलें उलयता फटी मारता सवयर पडलेल्या फटकिऱ्या प्रास एक सोर बरो पूण दोगी नासाचे वाटेन वेतात फोटो मारपाची संवय कांट्याळ्याची पण फोटो मारची संवय करून घेनाकात कांट्याळ्यांची फटकिऱ्याची लज सदांकाल ताचे सगळें उरता ताका ते फोटी कोण सांगता ताचे अंतस्कर कांता येता ती लज सदांच ताचे सगळें उरता मुखारसून आमकां सांगता जाणवाय वळो 27/31 बुदवंत आपल्या उतरां वरवीं प्रगती सोडता उतरां गरजेची ताजें उलोवणें माईपासाचें माया मोगाड उलोवणें जाय बुदवंत आपल्या उतरां वरवीं प्रगती सोडता शाणो व्हड मनशांक मानवता जो भूंय वसयता ताका भरपूर पीक मेळटा जो व्हड मनशांक मानवता तो आपल्या गुन्यांवांचें बोगसाणें जोडता दाना आनी काणिको बुदवंतांचे दोळे कुड्डे करतात ताणें सूख दाखोवन दिनाशें ताचें तोंड बंद करतात पळय कितें करता जो भूंय वसयता ताका भरपूर पीक मेळटा म्हळ्यार तो कश्ट करता घाम पिळटा तातूंत आपणाकच तो समर्पिता जो व्हड मनशांक मानवता तो आपल्या गुन्यांवांच्या बोगसाणें जोडता व्हड मनशांक मानून असो मनीस तो आपणाच्या गुन्यांवांच्या बोगसाणें जोडता दाना आनी काणिको बुदवंतांचे दोळे कुड्डे करतात कितें दाना आनी काणिको बुदवंतांचे दोळे कुड्डे करतात ताणें सूख दाखोवन दिनाशें ताचें तोंड बंद करतात ताणें सूख दाखोवन दिनाशें कितें दाना आनी काणिको बुदवंतांचे दोळे कुड्डे करतात सबारपट्यान बुदवंत काय आसून म्हाका दाना काणिको मेळटात म्हजे दोळे कुड्डे जावन नसो आनी सूख दाखोवन दिनाशें ताचें तोंड बंद करतात थोडे फावटी आमकां अशें करून पळयतात मोलाक आमकां घेतात गुप्त जाणवाय आनी सुप्त दिर्वे हाचे वरवीं कितें फायदो गुप्त जाणवाय सुप्त दिर्वे आपली जाणवाय गुप्त दवरतल्या मनशा प्रास आपलें मूर्खपण गुप्त दवरतलो मनीस बरो त्या खातीर मेळ्ळेली जाणवाय ताणें लिपोवन दवरूंक ना ताणें ती उपयोग करूंक आसा आपली जाणवाय गुप्त दवरतल्या मनशा प्रास आपलें मूर्खपण गुप्त दवरतलो मनीस बरो म्हाका भाव भयणीनो आयच्या ह्या आवास्वरांत 20व्या आवास्वरांत आमी नियाळ केलो मौन आनी उलोवप विरोधाभास आनी असमंजस उलोवणें फोटो तशेंच जाणवाय हांगा आमचें उलोवणें कशें आसा जाय आमी जिवितांत कशें जिये जाय म्हणल्या खातीर आमकां ह्या उतराच्या आदाराचेर तुमी वाचची येता जाकोबाचें पत्र 3रो आवास्वर थंय जिबे विशयांत बारीक सुंदर रितीन आमकां जाकोब सांगता मौन आनी उलोवप खंय उलय जाय थंय आमी उलय जाय नाजाल्यार आमी मस्त बेश्टे तोंड घालूंक वेचे न्ही आनी खंय मौन रावूं जाय थंय मौन रावूं जाय एक काळ आमकां उपदेशक सांगता एक काळ मौन रावूंक एक काळ उलोवंक एक काळ ओपूंक एक काळ लुवोवंक हे सगळे काळ आसा ताजे उपरांत आमी आयकलें विरोधाभास म्हळ्यार हांगा कशें मनशाक बोरें आनी खोटें ताच्या मदें आसो ताफावत बुदवंत मनीस आनी खोटो मनीस या मूर्ख मनीस तांचे मदें असो ताफावत आमकां हांगा कळीत जाता असमंजस उलोवणें असमंजस म्हळ्यार तें समंजस नातलें हे गरज नातलें ताजे विशयान आमी पळयलें जीब कितली गरजेची जीब आमची निसरून पडोवंक नजो आनी ती निसरून पडल्यार आमचे मान माणसुगी आमी होगडायता आमकांच आमी लजेक लोटता तशेंच आमी आयकलें फटी विशयांत फट सांगचें बरेंच न्ही आनी फटीच्या आत्म्यान तावून आमी सुटका जोडून घे जाय सवयर पडलेल्या फटकिऱ्या प्रास सोर बरो पूण दोगय नासाच्या वाटेन आसात तर कोणीय जावं बरो फटकिरोय आनी सोरू हे सकट नासाच्या वाटेन आसात आज आमी साल्वासावाच्या वाटेन समकोंक आमकां हासिराक आपोवणें दिता निमाणी जाणवाय आमचे ती कितें जाय जाय ती जाणवाय कोण दिता देव दिता त्या खातीर आज आमी हो आवास्वर नियाळ करचे वखदां आमकां ह्या आवास्वरांत हांव देवाचे कृपेन भरची एक विशेष आशिर्वाद आमकां मेळो दी मात्र न्ही मोगाचे भाव भयणीनो
सिराक आमकां बऱ्या रितीन समजयता आनी सांगता आमचें क्रिस्ती जिवीत क्रिस्ती बाबार कित्या खातीर गे म्हणून. तर एक गडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बाबा गणित कवळदारा तुका अर्गां होगळाप आनी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. सद्या काळ असो 33 आयतारा आमी आसा. आज आमी कितें सक्कडांक आयकलां त्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. तुज्या सक्तेवोन बुडवोन महिमेवोन नांवान जेजू आमकां तूं अभिशेक कर. आज या विशेष सिराकाच्या ग्रंथान गोयण करच्या एकल्याचेर आशिर्वाद देऊन दी. म्हणजे कोडू मोतू आत्मो अभिषेक जाऊ दे. जे कितें उणें पडलां तें सर्वेस्पर देव भरती करून दिवं दी. टच देम लॉर्ड, anoint them Lord, heal them Lord. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. बापो फ्रँकलिन सोजो शोमो गादीसीस म्हज्या खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा. आमेन. दिव्यवाणी